Now we will take a look at another short film, Q, directed by Sunay Komarpant from Government College, Kepe. माझे नाव सुनय कोमरपंत. आम्ही गव्हर्मेंट कॉलेज केपे हांगच्यान आयला. आम्ही जी डॉक्युमेंटरी फिल्म कॉम्पिटिशन असले तेजे खातीर जी डॉक्युमेंटरी केल्ली तेजें नांव दिल्लें आमी क्यू म्हणून. आनी ती बेजिकली हिंदीन केला आमी आनी तेतून आमी प्रिवेंशन ऑफ सुसायड दाखोवपाचो यत्न केला. आतां सुसायड म्हणलें की आमकां पयलीं लक्षांत येता म्हणल्यार ते आमचे जे स्टडीज खातीर सुसायड जाता. दुसरें म्हणल्यार मोगा खातीर, पयशां खातीर अशे खुबशे प्रकार येता तेतूं भितर. मोस्टली जो येता तो स्टडी खातीर येता. म्हणटकीर आमी जे त्याच फिल्डांतले त्याच क्षेत्रांतले स्टडीच्या म्हणटकीर आमी तोच पयली भाग आसा तो पयलीं उखल्लो. आनी तेतून आमी एक भुरगो ताका आवय बापूय शिकपाक खूब हें करता, फोर्स करता. तो शिकताय बी पूण कांय कारणां खातीर तेजी स्टडी आसा ती डिस्ट्रॅक्ट जातात. तशें तेतून आमी दाखयला की तो मोगान पडलो आसता आनी ताका ते चेडवाची याद येता जेन्ना तो शिकपाक बसता तेन्ना. सो आमी तें दाखोवपाचें विज्युअलायज करपाचें यत्न केले तेतून. आनी जेन्ना तशें चिंतता वयता तेन्ना तेजो बापूय येवन ताका म्हणटा आपूण तुजे खातीर आपूण इतलो कश्ट घेता तुका शिकोवपाक, तुज्या कपड्यां खातीर, आनी तूं आपलो पयसो असो व्यर्थ तशें घालयता म्हणटा. तो बापूय ताका तापयता, तूं म्हणटा समज कमी मार्क जर हाडयत जाल्यार तुका आपूण घरा घेवचो ना, तुजें तोंड पळोवचो ना. तो भुरगो जो आसा तो ऑटोमॅटिकली जेन्ना पेरंट्साचो सपोर्ट मेळना तो डिप्रेस जाता. सो आमी ते तेतून दाखोवपाचो यत्न केला. मागीर नंतर तो डिप्रेस जाता जेन्ना स्कुलान वयता, कॉलेजीन वयता. एग्जामीच्या टायमार तेजी सगळी कन्फ्युजन आसल्या कारणान ते शिकले ताका याद जायना. तो सारको एग्जाम आन्सर करपाक पावना. मागीर तो पेपरा असो हुशार आसून सुद्दां तो पेपराक ताका दिसता आपूण फेल जातलो म्हणून तो सुसायड करपाक वयता. मागीर थंय सुसायड करपाक गेल्ले कडेन आमी दुसऱ्या भागान दाखयला यमराज येता. यमराज जो म्हणटा आमी एक मृत्यूचो तो दूत आसता देवान धाडलेलो, तो आत्मा व्हरपा येता तो येता. आनी तितून आमी तो यमराज आसा तो मातसो जसो सुदारीक म्हणल्यार जो लोकांक ज्ञान दिवपाक शकता असो यमराज दाखयला. म्हणपाक गेल्यार तोच सांगता, यमराज असो म्हणटा की सुसायड करा आपूण तुमकां व्हरपा येता अशी यमराजाचें हें आसता. पूण मातशें यमराज ह्या फावटी कितें म्हणटा, तुमी सुसायड कित्याक करता, आपलें काम वाडयता तुमी सुसायड करता खरें पूण काम आपलें वाडयता. आपल्या परते जमनीचेर येवचें पडटा तुमकां व्हरपा खातीर. तुमी सुसायड करता, सुसायड करचे परस चड शिका आनी खंयच्या कारणां खातीर सुसायड जाता तें करनाका. कामां सोदा, कामां करा. कामां खुबशीं पडला आख्ख्या जगान. खंयचें बरें काम सोदा आनी तें करा. सुसायड करपाची कांय गरज ना अशें यमराज सांगता बेजिकली. आमचें फुल्ल हें आसा. मागीर ताका वाचून व्हरता. इतलेंच दाखोवपाक गेल्यार आमी तो आत्महत्या करपाक वयता सुसायड करपाक पूण तो करना. आनी यमराज मागीर तसोच खाली हातीन येयलो तसोच परत खाली हातीन वयता. आनी आमचे बाकीचे एडिटिंगाचें काम फ्रेम बरेटो आनी वजीत शान केला. ते फुडले ते उलयतले. एडिटींग म्हळ्यार तितलें चड हें कांय ना आमचें. आमी कितें केला, 2 कॅमेराज यूज केला आनी ईच एंड एवरी एंगल गेला आमी. मिन्स खंयच्या 2 एंगल्स गेला 2 कॅमेरा यूज करून. आनी तेतूंतल्यान मागीर खंयचो बरो सीन जाला, खंयचो बरो दिसता, खंय कितें मातशें प्रॉब्लम आहा तें मातशें बारीकसाणेन घेवन आमी तें एडिटींग केलां. आनी सावंडा म्हळ्यार सावंडाचें आमकां चड कांय लागलें ना. बेश्टें धाकटे हेजेर आमकां सावंड एडिट करपाक मेळ्ळें. या आनी आमी म्युजीक बी वाजयलां तें दॅट इज ओन्ली आमगे डायरेक्टर बाबान लिरिक्स बरयल्ले. आनी आमगे फ्रेंडाचे एकलो भाव आसा तेमी म्युजीक वाजोवन म्युजीक दिला त्या सॉंगाक. तूं अभ्यासाचें उलयलो न्हू, अभ्यास चेडवान याद जाता. तूं पळय जेन्ना अभ्यास करूंक बसता एका वराक, ते एकूय वर सारको फूल अभ्यास जाता काय तुजे वेगवेगळे विचार येता त्या टायमार? ना अशें जेन्ना अशें म्हाजेच न्ही, जेन्ना कोणी खंयचो भुरगो अभ्यास करपाक बसता तेन्ना एक वर अशें खंयच्याच भुरग्याच्यान अभ्यास करपाची कॅपेसिटी कोणाची आसना. तो बसता मागीर तो कितें शिकता तेन्ना मदींच कितें भायर समज एक आवाज जालो कट्ट जालें तें लक्ष त्या वाटेन वयता. थोडे खूब कमी भुरगे आसता जे कंटिन्युअस एक वरा खातीर सारके बसून अभ्यास करपाक शकता. हांव तरी त्या कॅटेगरीन पडना. कसलोच डिस्टर्बन्स जायनासतना तुका तरेतरेचे विचार सतयना एका वराक त्या? आसता. जेन्ना शिकतना सुद्दां आतां खंयचो एक पर्टिक्युलर टॉपीक शिकता हांव तेन्ना समज तो टॉपीक शिकयतना समज कॉलेजीन समज कितें घडलेलें हो टॉपीक शिकयतना त्या टॉपिकाचेर पावतकीर त्या सिच्युएशनाची याद येता. सो थोडो टायम तेतून वयता, त्या सिच्युएशना कडेन वयता. मागीर जसो जाता तसो मागीर परत फाटीं येवन शिकपाचो प्रयत्न करता. तर अशेंच तरेन जर तुका डिस्टर्ब जावपी घटना घडल्या जाल्यार मागीर तूं कितें करता? परत समज डिस्ट्रॅक्ट जाता, समज लक्ष लागना त्या टायमार हांव उठ्ठा वयता, समज उदक बी आसा पिता भायर मातसो बसता. जेन्ना रिलॅक्स दिसता तेन्ना परत येवन अभ्यासाक बसता. बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा. तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई? हाँ पापा खत्म हुई.
तुम्हारी परीक्षा अभी नजदीक आ रहे हैं, तुम इधर मोबाइल पे खेल रहे हो। चलो उठो, अबे पढ़ाई करो। बेटा तुम पढ़ाई जारी रखना, मैं आता है। कपिल, पापा क्या कर रहे हो तुम? पापा पढ़ाई। ये तुम्हारी पढ़ाई है? मैंने तेरे को पढ़ाई करने के लिए बोला था। पापा मैं दिन रात मेहनत करके सारा मेरी कमाई इसके कपड़ों में, बुक में लगाता हूँ, और ये है कि पापा मत कहना मुझे पापा। और तुम इस बार 90% मार्क्स लेके पास नहीं हुआ, तेरा मुंह भी मुझे मत दिखाना। पापा 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 कुछ समझ में नहीं आया। कपिल तेरा हुआ क्या? अरे कपिल से ये नहीं पूछने का, कपिल से ये पूछने का कि कपिल फुल मार्क्स ना। You have to write your roll number first, write your division, that is A, Arts, Commerce or Science, and write your seat number. Okay? Then after you have to write the paper code. Okay? And don't copy. Stand up. What is that? Show. Let us show. What is this? Just go out. Go out, I said. I said go out. Stop writing. Please stop writing, I said. I said stop writing. I said stand up. I said stand up. पेपर कैसा था?
शिट, आजकल धरती से ज्यादा आसमान में ट्रैफिक ज्यादा, बड़ी गाड़ी लाने का कोई सवाल ही नहीं। साले मेरे बसंती को लाना पड़ा। यहाँ पिज्जा डिलीवरी से ज्यादा हमारी कंसाइनमेंट डिलीवरी होती है। साले हर आधे घंटे में धरती पर आना पड़ता है। अरे ये किसका जैकेट है? किसका जैकेट है? अरे वो कौन है? रुको रुको, चढ़ दो मुझे जाने दो। 1 2 3 50 200 300। ओह शिट, ये साला कमबख्त काम बढ़ गया। लेकिन भगवान साला पैसा ही नहीं बढ़ाता। अरे सुसाइड क्यों करना, कोई काम के लिए, कोई स्टडी के लिए। अरे मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे काम पड़े हुए, कोई अच्छा काम ढूंढो और करो। लव के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहिए। हर घंटे में लव होता है, वो भी सच्चा प्यार, और अगले सेकंड में टूट जाता है। वो तेरी मेरी कंसाइनमेंट का टाइम हो गया। होते नहीं है, जो हुआ तो हुआ। क्यों रो रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? Well, I hope you enjoyed the 2 short films. We will bring you some more short films over the next couple of weeks. Till then, keep watching Prudent Media.